Ovegitro Zungaya Ormes Moragana Shekak Shilvitu Mivo Evak Sorgitagaya Ormes Moragana दिनवासनेचें इंतेसांव घेवन दिता दिनवासनेचें इंतेसांव दिता लॉरेन्स आनी रोजी मिनेजीस तें घेवन ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. तेच परी आयज आपलो वाडदीस समरपतात जेसितो लॉपेस, डोनाल्डो आनी दियांद्रा डिकोस्टा आनी लिझेल कार्दोजो. तांचेरूय देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी मागुया. डिकन बॉरिसा पासत आमची मागणी चालूच दवरुया. निकतोच आमकां नवो आदारी बिसाय फावला फादर सिमियांव हाचे पासत आमी मागुया आनी भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो इसा काकुतो इसा काकुतो प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या सोम्याची मोहिमेवंत सकत परगटूंक आमकां कृपा दी. तोच पवित्र आत्मो घेवन ताच्या जिवितांत आतां आमकां गुप्ती वांटो मेळ्ळा. तेच मोहिमेन जिवीत एक दीस उक्तीन आमचें जायशें कोर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो कोरोदेव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. भावार्थांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मोनाचो आसलो.
आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजनासलो, कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलेंय तीं बागा दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोलान सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी धर्मदुतांच्या पांयाशीं दवरतालीं. आनी मागीर जण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणे हे दुडू वांटतालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका धर्मदुतांनी बार्नाबास म्हणजे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो. तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून धर्मदुतांच्या पांयाशीं दवरले. देवाचें उतर. देवाचे ओडूकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. वैभवान न्हेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. परतून म्हणुया, वैभवान न्हेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. वैभवान न्हेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पर न्हेसला. आपल्या पेंटाक ताणें बोलाचो पोटो बांदला. जबाब, वैभवान न्हेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो तीर केलाय. अरंबाक तावन तुज्या शिनवासन गोठ उबे आसा. सासणांक तावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब, वैभवान न्हेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालोना बदलना. संवसार सरोसोर सर्वेस्परा तुज्या घरान फांगतोली पवित्राय. जबाब, वैभवान न्हेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. उद्गार. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. मनशाच्या पुताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, नव्यान जल्मूक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय ती अशिल्ल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय तावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळोय. जो कोण आत्म्यान तावन जल्मला ताचें सवें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावं येता? जेजून ताका जबाब दिलो, हांव तुका सत सांगतां, आमी जाणो तें उलयतां आनी आमी देखलां ताची साक्षी दितां, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सत मानिनात. सर्गींच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सत मानशात? सर्गार तावन देंवलेल्या आनी सर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच सर्गात चडूंक ना. जसो मोइजेसान अरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक
देवान आपल्या एकट्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोन जावन देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणणे तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबेनो आयची वाचपा नियाळ्यार म्हाका एक कंपॅरिजन सोर करूंक दिसता. आदी मनशाचें जिवीत, आतां मनशाचें जिवीत. म्हजो नियाळ म्हाका हेंच सुचयता. माय रिफ्लेक्शन प्रॉट्स मी दीस. आदी मनीस ताका बाबार्थ सगलें आसलें. ताका लागून गिरेस्तकायेक तो चड वालो दिनासलो. आनी पयलें वाचपांत आमकां मेळटा कितें आसलो तें विकून जावं बाट जावं बेस कितें जें आसलें सगळें दुडू धर्मतांच्या पांयाशी दवरताले. ताका लागून बाटाक, बेसाक, दुडवाक गिरेस्तकाय वालो ना. आमकां भावार्थ मेळ्ळ्या पुरो. तें सगलें आमकां भावार्थ जायो. सगलें देवा पासत, भारता पासत हें सगलें सोडून दिवंक तयार. आतां मनशाचें कितें? फेथ मायट नॉट इवन बी अ प्रायोरिटी. म्हणजे इतल्यो वस्तू पयल्यो आहात आमकां प्राथमीकतायो म्हणटात. प्राथमीक आहात. भावार्थ फाटी, जायत फाटी. पयलीं घडये मुगे कॅरियर आसत, मुगे एड्युकेशन आसत, मुगे फॅमिली लायफ आसत, मुगे पर्सनल हेल्थ कॅर आसत. मागीर सगळे टायम उरलो जाल्यार आनी मागीर हें सगलें करून करून इंट्रस्ट उरलो जाल्यार आनी म्हाका दिसल्यार इफ आय फील लायक आफ्टर इन्वेस्टींग माय एनर्जी टायम इन टू ऑल दीस मागीर भावार्था पळयचें, मागीर देवा चोयचें आहा जाल्यार पयलीं हितूंत. आनी हें आमकां सारकें स्टाकली म्हणटात सारकें उक्तेपणी दिसून येता. मनीस भावार्थ सेकेंडरी न्हू, टर्शरी न्हू. खूंय पळ म्हूण खबर ना मनशाक तेगे जिवितांत भावार्थ. आनी ह्या पासत हाचो मार ताच्या समाजीक, राजकीक वा ताच्या आख्या जिवितांत दिसता. टुडे मॅन इज स्ट्रगलिंग. आयज मनीस कश्टावता. कितें कोचें? इवेंजलायजेशन कोचें ओ कॉम्प्रमायजेशन? कॉम्प्रमायजेशन उतर ना, पूण हांवें गोळा आज मुगे रिफ्लेक्शनांत मुगे हो सेर्मांत मदीक सजमो. कॉम्प्रमायज कोचें भावार्थां वस्तू बाबतींत वो उब रावचें खडें करी आनी म्हणचें क्रिस्त आमकां एकलोच सोत. हांव क्रिस्तांव जाल्यार क्रिस्त म्हाका एकूच सोत. आयज काल, आयज आनी फाल्यां आम निकोदेमासाची भेट जेजूक आमी आयकतल्यांव, नियाळटल्यांव. निकोदेमाक व्हड कांद जालो. ही फावंड इट व्हेरी इलॉजिकल की जेजू म्हळें तुवें नव्यान जल्मूंक जाय. कितें उलयता जेजू? पोतून हांव बाबुलो, नानुलो, काकुलो जातलो? कितें उलयता तूं जेजू? म्हाका 80 वर्सां पिराय जाली आनी कितें तूं म्हणटा पोतून नव्यान जल्मूंक जाय? जेजू कितें सांगता? निकोदेम कोण? ओ निकोदेमूस कोण? निकोदेमूस फारिजेव. केदोन येयलो जेजू बरे? राती येयला. अरे आख्खो दीस आसोना तूं रातीको येता? घोडे भिरांत म्हटली हेर फारिजेवां भिरांतीन. हेंच तें जेजू तोंडार माता निकोदेमाच्या. भिरांतीन कोनाका, कॉम्प्रोमायज कोनाका. तूं तरी तुका तरी थावे जालां की हांव खरो मेसियास म्हूण आनी तूं खरें असठ्ठेन करूं येयला, चोच्या येयला जाल्यार उक्तेपणी यो. कित्याक त्या काळार फारिजेव दोन भाशेचें जिवीत जियेताले. दिसाक सदां परगडटाले, दिसाच्या उजवाडाक परगडटाले जुदेव राष्ट्र, जुदेव धर्म, जुदेव पोरजा, जुदेव देव, जुदेव राजवटकी. आनी राती रोमकारां बरोबर डील कोताले. हिंग मुकोडे तूं तरी मुज बरें येयला, जेजू बरयल्या हिंगा डील बील आनी फील ना. हिंग सोत मेळटो तुका. आनी हो निकोदेमस गेल कितको न्हू कामोड बिमोड उडून गेलो आसतलो लिपलिपोन.
म्हणजे शेडमोडाय. आयज आमी शेडमोडाची कामोड ओडिल्या आनी तेका लागून आमी कॉम्प्रोमायज कोताय. कॉम्प्रोमायज सगळ्या राजकीय मळार, समाजीक मळार आयज क्रिस्तांवां पयलीं आसतलीं कॉम्प्रोमायज. कोण मोडूं म्हणाका, भिरांतीन वी वील बँड बॅकवर्ड्स. मातशें एक उतर घेवच्या जायना, मातशें एक फातोर घेवच्या जायना, मातशें एक बोट आमचेर कोणें दाखयनाका. आम पयलीं पांयां पडटलीं. कोण पांय पड मोडूं म्हणाका, आम पयलीं सोरपोटून न्हिदतलीं. कित्याक भिरांत? कित्याक शेडमोडाय? कित्याक भावार्थ पयली प्राथमिकताय न्हू. फेथ इज नॉट द प्रायमरी प्रायोरिटी. भावार्थ सारको खोल 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 पळा आनी भावार्थ खोल 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 सोकला पळ देखून आमकां कित कोश्तें कोणा सगळें बरें दिसता. संवसार आम बरो म्हूण प्रूव करूंक भोंवताय. संवसार बरो म्हूण प्रूव करूंक आमगे कारबार न्हू. It is not our responsibility to prove to the world that the world is good. World might be good and it is good. Not our concern. But our concern is sticking to the truth that Christ is God. आमगे हुस्क जावपा जायो. आमी आटकोन रावतले ह्या स्वता की क्रिस्त देव कितेंय जावं कितेंय करूं. तेका लागून आज आमगे राजकारण चोयाय, आयज आमगे समाजीक चोयाय, आयज आमगे फामील चोयाय, सगळ्यो कोसळोन पटाय. कितें शेडमोडाय आहा, भिरांत आसा, सगळे भाशेचे कॉम्प्रोमायज आसाय. सगळें हेंवूय बरें, तेंवूय बरें, हेंवूय बरें, मुखारूय बरें, फाटीं बरें, वयरूय बरें, सकयल सगळें बरें जावपा जायना. खूंय तरी उपरांत म्हणून हें वायट, हें सत. ताका लागून जागी जायात क्रिस्तांवांनो. निकोदेमा बसत, निकोदेमा भाशेन खांबोळ घालची नाका. जेजून आमकां खांबोळ दिल ना. जेजून आमकां बोगबोगतो सुर्याचो उजवाड दिला. कांबोळ घाल जाल्यार उजवाड मेळपाना. जिवितांत आसतलो खाळोक आनी होच खाळोक आमकां काबार करतलो. आयज नियाळ कोता म्हजी मोती येयलें. आम सगळीं भिताय आम घडयेन जीत मारीत म्हूण. वी मायट बी स्लॉटर्ड. अरे आम तरी बियेन जियेलीं, आम तरी फुसफुशीं क्रिस्तांव जालीं, कोण मातो आमकां. ती म्हटली आमगे पर्पज एचीव जाला, हेंचे भितर भिरांत घालूं आनी बिलीं. कित्याक तेंक जितमान पेडे करया, रोगत वारोया. ही बाजरांत तरी तूं गेल जाल्यार केसो मांस घेता, बरें ताज्जें आहा तें, बरें फ्रेश आहा तें, आनी जिवें आहा तें. जिवें म्हणजे जें मांस बरें आहा गुणांनी. बेश्टेलोलें, पेडे जालोलें, मांस सारकें चड चोरबेलोलें कोण घेयना. आयज चोरबेलो क्रिस्तांव आम जाश न्हू. उठया, जिवंत जाया आनी रावया उबी आमगे धर्मा पासत. जायत जाण म्हटलीं फादर राजकारण सारकें थापोलां, समाज सारको थाप येयल्या. अरे समाज सदां थापतलो, राजकारण सदां थापतलें. पॉलिटिक्स वील बी ऑलवेज चार्ज्ड. आज हे मुद्द्या लागत, फाल त्या मुद्द्या लागत. दॅट इज पॉलिटिक्स, दॅट्स द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स केन्नाय थंड जायना. पूण देव सदां एकूच आसता. आमकां क्रिस्तांवांक जेजू आमचो देव आनी कांय ना. भियोंश न्हू कोणाक आनी कोणा लागत तकली बागोश ना. आमगे तकली फकत जेजू मुखार बागोवतली आनी कोणा मुखार न्हू. बेटोनेक आमी गायन गावया बागीतल्या फुलामध्ये. C. पान 30, C6 पेज 30. बागीतल्या फुलामध्ये
म्हज्या बाबणीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमे आमच्या आनी आख्खी सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा हे पास परबेचे संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष करीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्यान पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पासकांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असक्त स्वयंबांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोषाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. गोंयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरकाळ्या आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हर त्या दबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मल्लीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींचीं. आमा पातक्यांक ताच्या मन्नांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संसाच्या नदार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सद दलबाद निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Albaranzo सर्वेस्पर तूं. Albaranzo सर्वेस्पर तूं. Sorgani संसार भोला तुझ्या वैभवा. Sorgani संसार भोला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराची नावी येताकाचो. सर्वेस्पराची नावी येताकाचो. उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोत तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तो कादीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेजूची वचलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्पराक्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पयत चुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ती आमच्या बा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मतान सर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताईं पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक आमेन. आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवट की पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें आमचें तरेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कात उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुझे भायर मोठ्या देवा जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया D40:1-5-17 D41 पेज 17. तुझे भायर मोठ्या देवा शांती गावच्या वतन्या तुझे भायर मोठ्या देवा शांती गावच्या वतन्या तू एकलोच म्हाका राखता
सगळीं उबी रावया. यादनिकी संस्कारनी घेवंक तयारी कोत्तेल्या दियाक्न बोरिसा पासत मागणे. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणीक कराराचो परोम यादनीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुन्यारपणांत तुज्या विचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमच्या दियाक्न बोरिसाक मुनियारी यादनीकपण घेवंक तुवें विचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिनवासतां आनी ताचेर तुजो पवित्र आत्म्यांक पाठय म्हूण मागतां. पुर्तेपणी आनी जानवायेन तो शुभ वर्तमान पुरगोटूंक विस्वाशीपणी आनी भक्तीपणी संस्कार समारंभूंक आनी तांबो नासतना मागणें करून जेजूक तो उदीक चिटकून रावंक. बापा, बोरीक खबर पुरगुटलेलो आतियार ताका कोर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटय आनी काळजाचे भक्तीन यादनिकी संस्कारनीक तयारी करूंक ताका गोठायेचो आत्मो दी. ह्या मागणें आमी कोत्तां तुज्या पुता जेजू नांवी, जो जियेता आनी राजूत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमची सोडवण समरंभून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोवमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणांच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलमती पावय. हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कांय 2-3 कळोवण्यो आतां हें मीस जाल्या उपरांत आमी तेस कोत्तले न्हू, आनी हो तेस सदांच जातलो. तर मागतां जांकां खुशी तांणी फाटीं रावंक आनी तेस करूंक. तेसाचें ऑकाजियन कितें? वॉट इज द ओकेजन फॉर द रोजरी? तेस करूंक आनी ऑकाजियन जाय. तुमी तुमचीं तेसां घेयात आनी मागात, पूण अदीक करून पवित्र सभे पासत, संवसाराचे शांती पासत आनी आमच्या देशा पासतूय मागूंक आमी एकठांवया. देशांत जायतें बरें आसा, देशाचे जायते प्रश्न मुद्दे, मेनी क्वेश्चन्स एज वेल एज इश्यूज दॅट नीड टू बी एड्रेस्ड. मागुया देशा पासत. कडीत करता आमच्या रिता आनी अनिता हांची भयण आनी ताचो भावूय आसा हांगा. तांची आवय अंतोल्ल्या, शी डायड ऑन 7th आयतार आसलो, त्या दिसा अंतोल्ली. इंतेर फाल्यां जातलो. ओडे जोरांचेर आमी भायर काडटले मेल्ली कूड आनी 3 वरांचेर हांगा इगोर्जेंत मीस जातलें. जीं वळखतात आनी जांकां खुशी ताणें हिचे पासत मागचें आनी ह्या इंतेर रितींत वांटो घेवचो. आनी मांडे तावन आमी लायफ इन द स्पिरीट सेमिनार कोत्ता. हो सेमिनार आमी आडायला वो थारायला तुमकां देवीक जिवितांत ची भरती मेळूंक. तर 4 मांडे आफ्टर 15th, 4 Mondays आसतलो. सदां न्हय, फक्त सोमाराकूच जातलो, सांजे 5:30 ते 8:30 वाजता. जांकां खुशी, आमकां खुशी सगळ्या तालिगांवकारांक येवची, पूण तुमी तुमची प्रायोरिटीज वो प्राथमिकताय जाणात. खुशी तांणी येवन ह्या सेमिनारांत वांटो घेवचो. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. शेवटाक आमी गायन गावया. F21 संवसारांत वचूंक जाय, पान 9 आनी 5. F21 पेज 95. आयकोऱ्या उतराच्या उजवाडा
sau 사랑함이 모두잘 지가자 우냐모스나 sau 사랑함이 모두잘 내가 뭐가 아니 마와나 서가토리 리사사우자 사스나자 지비나와티 우암가 사마르도리아 사스나자 지비나와티 우암가 사마르도리아 Amitesuru Kotelya.